बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते जाणांनी फोन मारून सांगला करीत भाशेन तांचे पासत मागात म्हणून दाखोड करता की तांकां मानियामोन तागनलाच्या आस्कार्यापणाचेर जायतो भावार्थ आसा. एकलो भाव डेल्लीतान जॉन्सन आपणा पासत मागूंक लायला, पूण हांगासर केरीत भाशेन हे मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ले आसात अन्ना आनी फ्रांसीस. आनी अन्नाक मानियामोन तागनला वरी व्हडलो उपकार फावो जाला तो म्हणल्यार कांकराचे पिडेंत ती तिका मेकळी केल्या. हेच पासत ती आपणा पोती बाराबर हांगासर दिनबासूंक आयल्या. हे सगळे आमच्या मनान धरून जे उपकार मेळ्ळ्यात देखून दिनबासूया आनी जाणी किरकिरीत भाशेन तांचे पासत मागूंक लायला ते मनान धरून हे मिसांड माटो घेताना आमच्यो अस्कोतायो आमी मानून घेवया. देव आमकां जायते बरें करीत आसा, आपलो मोग दित आसा, पूण जायते पावटी घोडी आमी आमचेच अस्कोतायेंत आमी जियेल्यो आनी असल्यो अस्कोतायो आमी स्विकार करून देवा कडेन एकामेका सवे बक्षणे मागुया आनी बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तिकारांक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो धोल काशीच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात भायर रावन ताका सोगलें आसा. तो दीस थावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कोडीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव. खंयसरूय गुपचूप लिपून राव. आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बराबर येता आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटूच जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडूंक म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातोक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितें केलां जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकटांत घालून फिलिस्तिकारांक मारलो आनी सोरेस्परान इस्रायल पोरजेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारूंक निरपराधी रगत वारयताय. जोनातानाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसली आनी ताणें सपूत घेतलो, जिव्या सोरेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कोडीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो तांचेशी रावलो. देवाचे उतर हे, देवाचे वर उपकार. आमचो जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकूट कोर देवा, मनीस म्हाका पळयतात. दिसभर म्हजेर झगडी मांडटा, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगडायतात. हिशोब नासलोले वयरी म्हज्या पाडांक लागतात. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणव. म्हजी दुकां मेजून मापून तुज्या ताब्यांत भरून दवरलाय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पडून वेतोले. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हे हांव बरें जाणव, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्ले उतर हांव वाकाणटा, सोरेस्पराचे उतर हांव वाकाणटा. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच म्हाका भिरांत ना.
देवाचेर पातयेवन रावता कसलेच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिला. तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेच्यो योद्न तुका भेटयतलो. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावता कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गार. Sorgespårak soy, soy, sorgespårak soy. Sorgespårak soy, soy, sorgespårak soy. Sorgar is so sad, ik is så dålig. Donde va odor, sasta kudore. Sorgespårak soy, soy, sorgespårak soy. Sorgespårak soy, soy, sorgespårak soy. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्ग परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसां बाराबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवातान जेरुजलेसून जॉर्दनाचे पेले तोडितान आनी तीर आनी शिदोन हांचे भोंवतणचे लोकांची गोड उरपोंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेसून लोकांची ताणी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डूना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारांक आसुदी तितलीं ताका हात लावन ताचेर पडटालीं आनी मेडे ओतमे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताचे मुखार सरपडून उयली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो कोरायन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी पयलें वाचप सामुएल पयल्या पुस्तका वेलें आनी हातूंत आमी साऊल आनी उपरांत दावीद आनी आतां जोनाथन हाची काणी आमी आयकल्या आनी आयकत आसो. कशे परी दाविदाक मागलोलो आनी उपरांत दाविदान त्या फिलिस्टकारांक जे देवाचे राड आसले तांकां नाटक करूंक दावीद देव ताका किरीत भाशेन वेचून काडटा. आनी ल्हानूच आसतना देखून काल आमी आयकलां गोफणीचो फातर घेवन तांचो मुखेली आसलो ताका ताणें फातरान उडयलो. दावीद जावन आसा एक सावडी जेजूची. दावीद जितलें बरें करतालो तितलें सावलू कुडनाटकायेन बरतालो आनी कुडनाटकायेन बरोवन दाविदाक नाटक करूंक सोदता. आनी तेन्ना जोनाथन सावलाचो धाकटो पूत दाविदाक वाटायता. शुभ वर्तमानांत आमी जाणव जेजूक ल्हानूच आसतना नाटक करूंक सोदताले. हेरोद पातशाही, हांव एक व्हडलो पातशाही हो आनी पातशाही कुंजळ. तशेंच सावलू आपूण व्हडलो म्हूण समजतालो पूण देवान दाविदाक धाडलेलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, उपरांत शुभ वर्तमानांत आमी दिसान आयकतात हांव जितलें जेजू बरें करतालो तितले फारिझेव आनी धर्मशास्त्री कुडनाटकायेन बरोवन जेजूक नाटक करूंक सोदतात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही कुडनाटकाय जेलसी आमच्या जिवितांत आमकांच
वायट करता आनी ते दुसऱ्यांकूय वायट करता. जरी तर देवान आमकां गूण दिल्यात, बरेपण दिलां, तेंच बरेपण घेवन आमी देवाक तर आमी वाखाणीत रावत जाल्यार आमी दुसऱ्यांचें बरेपण घेवन कुण्णाटकायेन बरोवन जिवचे बदलेक आमी दुसरी जेन्ना बरें करतात तेन्ना तांकां शाबासकी उत्तेजन दिवंक आनिकूय बरें कर, पूण परतेंच जाल्यार आमी तांचेर फातर मारता. जेजूच्याय जिवितांत अशेंच घडलें. जितलो तो बरें करतालो तितलेय फारिझेव आनी धर्मशास्त्री कुडनाटकायेन बोरतल्यात, कित्याक जेजू तांकां अधिकारान शिकयतालो. जेजू सगळें दोयाडपण आसलें, काकूत आसली आनी तेच बराबर कुडी आत्म्याची पेखवणी दितालो. आयज ब्रेस्तार पाद्रागलाच्याय जिवितांत आमी पळयता की तो जेन्ना कोण दुसरें बरें करतालेत, जावं आपणाचे फिरगोजेंत अदीक करून जावं सिमनारींत, तो तांकां अदिकूच शाबासकी दितालो, उत्तेजन दितालो. कुडनाटकायेन भरचे बदलीक तांकां देवान दिल्ले गूण अदिकूच फळादी करूंक तो वावुरतालो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्याच मान्यावंत आग्नेलाक फुडें घालून जे परी जेजू सरशी लोक येतालो पेखवणी मागोंक, तेच भाशेन आमी जाणा दर ब्रेस्तारे दिसा हांगासर कितलींच जाण येतालीं, पूण ह्या दिसांनी कोवीड वाडल्या देखून थोड्याच दिसांक इगोज बंद केल्या. पूण मागुया आमी पाद्रागल्या वरवीं हो थर्ड फेज ओमिक्रॉन मान्यावंत आग्नाच्या मोजतीन पयसावूंक आनी आमकां सगल्यांक सुरक्षीत राखूंक. आनी आमी सांत वांटो घेताना कुडनाटकाय पयसावून दुसऱ्यांचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक, हेंच आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक आमी उजवाडाचें जावं म्हूण मान्यावून ताग्नेलाक फुडें घालून आमी मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या योग्य पवित्र सुबेच्या देवाक सर्विस्पोट मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी ह्या बलिदानाचो उगडास दवरून समारोह करता, तितले पावटी आमचे सोडमुणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बाबार्थान ताचें पनजीवनपण परगटां तीर बरभाशान ताचे मोहिमेबून तेण्या कोतरेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण ससंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परेन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनबासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, आयज करीत भाशेन आमच्या गवळ्या पासत आमी मागुया ताचो वाडदीस. तेबान ताका काळजा मनाची घोटाय आमच्या गोंयचे परजेची सेवा करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो केल्यार पुरो म्हूण मागतना त्याच बराबर सगळे याज्ञीक वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे स्टागुतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडेत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत सुसे तिचो निश्कलंकपती भाग्यवंत दवरून दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूनच आमकां मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं
देवाची भुरगीं जाल्यार एकामेकाची भाव भयणां आनी दुसऱ्या सगळें कितें बरेंपण आसा तेंच तांकां उत्तेजन दिवंक आनी बरें करूंक आनी कुन्नटाय पयस करून आमी दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक तांच्या जिवितांत तांकां अदीक बळ दिवंक बरें करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूय वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकू दिन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर देस्त घाल आनी तुजे कशेय परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ती आमचेर जोडटी आनी कास्ट आनी नजोंक पूण तुजोच काकू दिन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ओच तो मोगाळ जेजू जाचे वरवीं देवान संवसार रोसला आमकांय रोसल्यात आनी ताचे वरवीं आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण घातलें. पूण हेंच बरेंपण घेवन दिनवासून जिवचे बदलेक आमी कुन्नटकायेन दुसऱ्यांच्या बरेंपणान आमी जियेता. तर हो जेजू आमकां गोठाय जावं आमकां जेवान गूण दिल्यात बरेंपण दिलां तेंच आमी घेवन जिवन तातूंतल्यान आमी सुफोड जावंक आनी दुसऱ्यांक सदांच आमी वाखाणूंक उत्तेजन दिवंक हो जेजू आमकां गोठाय. हे जेवणाका पयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
lam Eka siêu lang vô sôi ly Sốc linh burgi de bachi Ta so mai mo Mek mer na shilo Ta so mai mo Mek mer na shilo Ta so mai mo Mek mer na shilo Ta so mo Mek mer na shilo प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळा ताची कळवणी. आंतोनेता आब्रियो स्विंडन UKंतल्यान कुडीत करूंक लायता. 4 वर्सां फाटीं म्हजे दुवेक लिम्फोमा कॅन्सर जाल्लो आनी 4थी स्टेजीर पावलोलो. ती कॅमो घेताली. कॅमो घेतना तिका खूब त्रास पडटाले. हांव सदांच मान्या भोव तागनला लागीं तिका पिड्यांतली बरी कर म्हूण तिचे पासत मागत आसली. आतां 4 कॅमो तिणें घेतूच MRI रिपोर्ट काडलो. सगळे रिपोर्ट क्लियर आसात आनी ती सारकी बरी जाल्या म्हूण दोतोरान सांगलां. हांव चडांत चड दिनभाशी मान्या भोव तागनलाक ताचे वरवीं केल्लें देवान म्हजें मागणें आयकलें. देवान मान्या भोव तागनलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान फाबो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच हांगासर अन्ना ही आमची भयण येयल्ली आसा. तिकाय UK आसतना कॅन्सराची पिडा जाल्ली कॅमो घेवन आनी आतां तिका हेच भाशेन रिपोर्टार सांगलां कांयच ना देखून ती हांगासर मान्या भोव तागनलाक दिनबासूंक आयिल्ली आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो जे परी सुरवातेक सांगतालो जायते जाणांनी तांचे पासत मागात म्हूण सांगलां. जायती जाण अजून एक कोवीड पिड्येंत आसात. तर एक बार पिड्येंत आसलेल्यांनी मान्या भोव तागनला वरवीं मागात म्हूण फोन करून सांगलां. त्याच बराबर जायते जाणांन सांगलां आमकां मान्या भोव तागनला वरवीं जायते उपकार मेळ्ळ्यात देखून आमी दिनबासूंक सोदता. तर ह्या सगळ्या मनांत धरून नोबेलाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमची सोडवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मोनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्या भोव तागनेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या भोव तागनेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच सांता मान्या भोव तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उन्नत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी पाद्राक लागून मागूंक आयल्या हो उपकार मेळ्ळा देखून दिनबासूंक आयल्या ओगे म्हूण ओगे रावून भावार्थान ती रोखोण बरमेशान आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. अवगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार
मान्य बोंतागनलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोडण्यो देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडेवंतांचेर किरीत आशिर्वाद अदीक करून जायते पिडेस्तांनी जणे फोन करून सांगलां तांचे पासत किरीत भाशेन मागूंक म्हूण तांकां आमच्या मनान घेवन तेच बराबर तुमी आमी सांत वांटो घेतली. तुमच्याय घरांत कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार बाबार्थान ह्या मागण्यांतल्यान तांकां पेकोवणी आमी मागुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाड आनी काकुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी घालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बावाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवू. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती मोग आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाचें बरेपणान देवान जे गूण दिल्यात तेच वापरून दिनवासून जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagoi te va kalsa